4 महिन्यांनी सगळी प्रक्रिया पुराय जायत तर 5 महिन्यांनी मायनिंग सुरू करू येता. खण महामंडळ पावणे भाग घेवपाक शकता म्हण सभाघरांत विजय सरदेसायन विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दीत मुखेलमंत्री उलयला. आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एनवायरमेंट क्लियरन्स 3 महिन्यांत मेळना म्हणटकर मायनिंग एटलिस्ट फेब्रुवारी 2023 जातलें. सो म्हजो पयलो प्रश्न असो आहा की मायनिंग फेब्रुवारी 2023 जातलें जायना जाल्यार प्रॉब्लेम ना, एक फायनल डेट मुखेलमंत्र्यान दिवची. हो पयलो म्हजो सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, आमचो 3 महिन्यान जर प्रोसेस 4 महिन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 महिन्यांनी म्हणजे एक्चुअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता 5 महिन्यांनी. दुसरो जो तेजो प्रश्न आसा म्हणजे आमी प्रिफरन्स फॉर द लोकल्स एक म्हणजे 100% ट्रक ओनर्स आनी मशिनरीज 100% दे वॉन्ट टू गिव द प्रिफरन्स टू देम ओनली. उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब. जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले जे कामगार आशिल्ले, वर्कर आशिल्ले, स्टाफ आशिल्लो 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय. हो सरकाराचो अट्टास आसतलो. हट्ट कसो हाव यू वील मिनरल कॉर्पोरेशन एक्टान आसा हें. आतां तूं कसो काडटलो? तूं ऑक्शन करतलो, तो मनीस घेतलो, तो म्हणटलो आपूण आपले हाडटात झारखंडचे. तूं कितें करूंक शकतलो ताजेर? स्पीकर सर, आमी सरकार म्हणून म्हणजे तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय हाजेर आमचो हेजेर जो आसा आमी प्रिफरन्स दिवपाक लायतले. स्पीकर सर, म्हळ्यार मुखेलमंत्री म्हणटा की फेब्रुवारीन मायनिंग सुरवात जातलें. हांव तुका आनी 2 म्हयने एक्स्ट्रा दिता. तुवें म्हणल्यार 5 म्हयने, 7 म्हयने धरया. सो 7 म्हयन्यांक मायनिंग सुरवात जातलें. इसी सगळ्यांक मेळटल्यो आनी तुमी ब्लॉक अलॉट करतलो. ब्लॉकूच जाय तुका. यू आर नॉट ब्रेकिंग लिजीस. हें तुजें फायनल आहा. हांवें ब्लॉक कशाक म्हटलो तर ज्यो इसी सिंगल ब्लॉक आसात, ओके, म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल 3 लिजां आसा, थोडे कडेन 2 लिजां आसलेलीं जे एका इसीच्या अंडर, दॅट इज ब्लॉक. हे 88 लिजीसच्या बाबतींत उलयता आसतना फॉर न्यू लिजीस देर इज नॉट अ ब्लॉक. म्हणजे त्या एरिया वायज मिनिमम टू मिनिमम 2.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स ऑफ द लीज वी कॅन डू इट.